तितून जो आमचो प्रोजेक्ट जो आसा पळय तातूंत तो 5.5 कोटीचो प्रोजेक्ट आमी तयार केल्लो, जो आमी अशें कोणा कडल्यान फंड उबो करून तो करपाचो. त्या प्रोजेक्टान जो ओन्ली फक्त एक 100 स्क्वेअर मिटर आमी फक्त अशी तशी ती स्मशानभूमी इलेक्ट्रिकल किंवा गॅसीचेर करपाची केली. रिमेनींग जो पोर्शन आसा तितून आमी पंचवटी करपाची केल्ली. तेच्या नंतर जॉगर्स पार्क, जाणट्यांक बसपाक ते एक सायड दुसरें गार्डन, म्हणजे अशें फील जावपाक जाय की थंय स्मशानभूमी आसा अशें कोणाक दिसूंकच जायना. तशा पद्दतीन तो नाना बाबान एक प्रोजेक्ट केल्लो. आतां आमचो तेजेर डिमांड आसा की म्युन्सिपालिटी जर आमकां ती जर वेवस्थीत आमकां एक लिजाचेर दिता 35 इयर्स किंवा 90 इयर्स, जाल्यार आमकां तो प्लॅन करून एक तें काम सुरू करपाक मेळटा. कारण फुडें जर पळयत जाल्यार म्हाका आमकां सुद्दां दिसता ती तेजी गरज लागतली. कारण एमपीडीचें एक्सपान्शन आसा केन्नाय जाय सांगपाक शकना. सांगपाची गजाल अशी आहा की नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल तेंच्यांनी लेटर केला DMAन तांकां म्युन्सिपालिटीक की ज्यो ज्यो स्मशानभूमी आहा त्यो पोल्युशन फ्री स्मशानभूमी जावच्यो म्हणून, आनीक ते गॅसीचेर स्मशानभूमी जावपाक जाय. ताका लागून म्युन्सिपालिटीन डिसिजन घेतला की पोल्युशन फ्री स्मशानभूमी जावची. जाल्यार आमचो प्रश्न आनी आमचो विशय असो आहा म्हणपाचो की जी स्मशानभूमी आमचे कडेन रेजोल्युशनूय घेतलेली आहा मायमोळ्या स्मशानभूमी जी 1971 सालान क्रिमेटोरियमाकूच रिजर्व करून दवरलेली. मागीर तेज्या नंतर खुबश्यो मिटिंग्यो जाल्यो आनी स्मिता उजगांवकर आमची चेअरपर्सन आसलेली तेन्नाचें एक रेजोल्युशन आहा. हांव तुमकां तें वाचून दाखयता जाल्यार रेजोल्युशन. रिक्वेस्ट फ्रॉम मुरगांव हिंदू समाज रिगार्डिंग कन्स्ट्रक्शन ऑफ क्रिमेटोरियम एट मायमोल्या वास्को. तेन्ना अशें रेजोल्युशन घेतलां की चेअरपर्सन प्लेस द मॅटर बिफोर द कावन्सील and requested the chief officer to brief the council on this item. Chief officer informed this council in the year 1971 and had acquired the land for construction of Hindu crematorium at Maimolem. After going through possession certificate, it was seen that the land was handed over and no mutation was done. मागीर हेजेर हे रेजोल्युशन क्लियर कट दिल्लेलें आहा की ही लँड हँडओवर करची मर्मगांव म्युन्सिपल कावन्सिलान हिंदू समाजाक की क्रिमेटोरियम कन्स्ट्रक्शन पार्ट. दुसरें लेटर आहा परत YB तावडे आसलेलो चीफ ऑफिसर, तेन्ना तेंच्यांनी हँडिंग ओवर ऑफ सायट लँड ऑफ हिंदू क्रिमेटोरियम एट मायमोल्या तें तुमकां वाचून दाखयता. दिस इज टू इन्फॉर्म यू दॅट Council in its special meeting held on 9/7/2013 White Resolution number 125/13 resolved to hand over site land for construction of Hindu crematorium at Maimolem for Morgaon Hindu Samaj, and you are hereby requested to take possession of the said land for the crematorium with immediate effect. सगळ्यांक अलॉट केल्लेले लँड या क्रिमेटोरियम पर्पज ऑल ओव्हर गोवा. तितून आसा हांगार बरयल्ले 1971 दिस लँड इज रिजर्वड. ती कोमिदात लँड दिसता न्हू संतोष बाबाक आमच्या जालो अनुभव आहा सेक्रेटरी आसल्या कारणान. 71 कोमिदात लँड ती रिजर्व दवरलेली फॉर क्रिमेटोरियम पर्पज. तेन्ना थंय मुस्लिमाकूय दिला क्रिश्चनाकूय दिला दिसता न्हू. तो ऑल थ्री त्याच भाशेन सड्यार जेन्ना तो वाद जालो तेन्नाय तशेंच 3 क्रिमेटोरियम दिले 1-1 एकराची लँड 4-4 हजार स्क्वेअर मिटर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन. थंय आतां मुस्लिमाचें कब्रस्तान आहा, क्रिश्चनाचें येवंक ना. आतां हिंदूचें आतां ऑप्शन ना जाल्यार कितें तरी करपाक जाय म्हणून तयारी दाखयला. आनी ती लँड अलॉट फॉर दॅट पर्टिक्युलर पर्पज क्रिमेटोरियम पर्पजाकूच दिला. अशी न्हू की आतां क्रिमेटोरियमाक येदी व्हडली लँड नाका जाल्यार तितून आमी हिंदू समाजा कडेन जेन्ना ते म्युन्सिपालिटी दिता जाल्यार तितून आमी हिंदू समाजान नाना बाबाच्या अध्यक्षते खाली तितून आनी लँडस्केपींग जॉगर्स पार्क गार्डन रिक्रिएशनल फॅसिलिटीज करपाचें ठरयलां. डिमांड क्लियर कट फर्स्ट आमकां डिमांड म्युन्सिपालिटी कडेन घालपाक जाय की लँड क्रिमेटोरियम पर्पजाक कोमिदात लँड ती म्युन्सिपालिटीक अलॉट केला की दीस लँड इज रिजर्वड फॉर क्रिमेटोरियम म्हणून. आनी आमचो जो व्यवहार जाला फाटल्या काही वर्सां 13-12 सालान तो म्युन्सिपालिटी कडेच जाला की म्युन्सिपालिटीन हँडओवर केला. म्युटेशन करून दिता सांगला की हिंदू समाज बरें कार्य करता की हय भाग तुमी घेया. आनी तेन्ना दिला तेन्ना आमचे काही एजीएमाक आमच्या आम सभेक आमी प्रेजेंटेशनूय दिल्लेलें कशा पद्दतीन क्रिमेटोरियम बांदतली. कन्सल्टंटूय अपॉयंट केल्लेले.